Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिठीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: जो थोडें ओंपता तो थोडें लुंवता, आनी जो चड ओंपता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून ओ दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळीं दिणीं उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच गरज तितलें मेळटलें, आनी त्या भायर दयाळ करण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयल्लें आसा: सोडोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा, ताचें बरेंपण तोगतलें सदांकाल. जो ओंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. सगळ्या वस्तूंनी गिरेस्त जावन तुमी सगळे तरेन उदार जावंक शकतल्यात, आनी अशें आमच्या कामा वरवीं लोक देवाक अदीक आर्गां दिवंक पावतलो. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळता तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बळिश्ट जायत वेतली, प्रमाणीक मनशांची संसद सुदैव. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत धन आनी ग्रेस्तकाय, ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोगतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो पोरजोळता, कित्याक तो कोनवाळो, दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. सोडोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा, ताचें बरेंपण तोगतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गार. सोमी म्हणटा: कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतोल्यो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें: सोत्राय धरात, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार सर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर
तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणीं आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना धोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणीं आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना धोंग्या भाशेन खोंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, ताणीं आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, तुजें धर्मदान गुपीत जावंक जाय. मातयेव 28:4. नियाळाक आदार. एका कुटुंबांत 2 भाव आसले. व्हडलो भाव खूब गिरेस्त, जाल्यार दुसरो भाव गरीब आसलो. गिरेस्त भाव आपल्या गरीब भावाक मजत करता, पूण 5,000 दुडू दिल्यार 10,000 दिल्या म्हूण सगळ्या लोकांक आनी सोयऱ्यांक सांगता. गरीब भाव ताका कांयच म्हणना, पूण आपल्याक आदार केल्ल्या पासत आपलो उपकार परगोडटा. पवित्र पुस्तकांत ओगेपणान केल्लें दान देवाक मानवता हें आमकां मेळटा. तरूय आमी तें उतर कित्याक पाळूंक तयार नात काय? आयज जेजू आमकां शिडकायता. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुतुरी वाजोय नाका. पवित्र पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, लोकांक दाखोवंक दान करचें न्हय, उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक लेगीत कळचें न्हय. देव आमकां पळयता, हातूंत दुबाव ना. देखून जेजू अशें म्हणटा, गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो सुर्गींचो बाप तुका मजुरी दितलो. आमी जायते पावटी दुसऱ्यांक कसलो ना कसलो आदार दितात. मनीस आपल्याक मान मेळपा खातीर ही खबर सगळ्यांक सांगतात. इल्लें दिलां तें चडोवन सांगतात. जो उदार मोनान दिता तो दुसऱ्यांक सांगना. आपणाकूच उणें करून दुसऱ्यांक मोगान दिवंक आयचें देवाचें उतर आमकां शिकयता. मागुया. सुर्गींच्या बापा, दुसऱ्यांक कसलोय आदार करूंक आनी केल्या उपरांत दुसऱ्यांक सांगपाचें सोडून दिवंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.